ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा सगळ्यांका, गेले समाज बांधवांका। आणि आय लाईक टू सी मोर अँड मोर Kokani devotees joining ISKCON and nicely nurturing bhakti in their heart and slowly and steadily encouraging others also. So it is really wonderful platform where all of us are together, uh, keeping Krishna in center and services to Guru Maharaj and Guru Shishya Parampara to Krishna, and also wonderful devotees here. So it is my really great fortune to be with all of you again. तर आयची टॉपिक असं ते आम्ही आता तांतू आसाची and we are very much experiencing that, and this is what is topic today, the iron age कली ताजे symptoms कसं असं ताजे बद्दल आजी आम्ही डिस्क्राईब करून आम्ही त्याच्याबद्दल ऐकूया. तर श्रीमद भागवतम 12th कॅन्टो 2nd चॅप्टर 1st वर्स तांतू सुखदेव गोस्वामी जी असं त्यांनी सांगते असाची तत्तश्रानु दिनम धर्मम सत्यम शौचम समादया कालेन बलिना राजम जंगक्ष त्याग बल स्मृती. ते फर्स्ट वर्स असं तांतू जे असं आयचे जे आयन एज असं कलियुग ताका म्हणटाची ताजे डिस्क्रिप्शन सांगिल असं की हे एज कशें असं म्हणू. ते सुखदेव गोस्वामी सांगता की ह्या एजान तू धर्म आणि सत्य आणि क्लिनलीनेस कडे रे टॉलरन्स कडे दया आणि आमगेले ड्युरेशन ऑफ लाईफ आमगेले आशिल्ले फिजिकल स्ट्रेंथ बॉडीन तू आशिल्ली फिजिकल स्ट्रेंथ आणि ऑफकोर्स आमगेले बुद्धी मेमरी हगुर हगूर जे आसा डे बाय डे कसं जाता हे कालाल प्रभावान हगूर 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 कमी जाते असं. ते दिस ऑल थिंग्स आर हॅपनिंग बिकॉज इन्फ्लुएन्स ऑफ कलियुगा. दिस इज अ प्रेझेंट युगा आणि हे जे असं ते हगूर हगूर डिमिनिश जाते असं. आम्ही आता हांतू अशी पळयल्यार आमकां पळयल्यार कळटलें आमगेले सरावंडींग एनवायरमेंट आसा तांतू पळयल्यार कळटा की दीज आर वॉट इज हॅपनिंग ऑल अराउंड अस. ते कशी म्हळ्यार लोक जे आसा ते पयले कशी देवाचेर विश्वास देवा वयरी सगळें सोड सोडचे आशिल्ले आणि देवान केलेले ताका स्विकार करचे आशिल्ले. अशी एक देवाक नमगून मनुष्य जे आसा ते जीवन जगते आशिल्लो. पण ते बाकी युगान तू देवा प्राधान्य आशिल्ले आणि त्याच जे आसा ते देवा प्राधान्य हगूर हगूर कमी जाता आणि ताजे निमित्त ते आसा कलील प्रभाव कसं जाता, कलील प्रभाव जे आसा ते वाढता आणि
कलील कडे सिम्पटम्स जे असं त्या मनशान तू आमकां दिसून येता. आणि ताजे खातीर मनुष्य जे आसा ते कसं करता असं देवान दिलेले जे लॉज आसा, देवान जे सांगिल्लें आसा ताजेर जे आसा ते ताजेर जे आसा तागेलें लक्ष कमी आसा. तागेलें लक्ष खंय आसा, ताणें सायन्स कितले ताणें प्रगती केल्या आणि कशी आमी चांग रितीन जगते आसाची टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट केल्या. आमी मस्त रिच धनवान जाल्या, गुणवान जाल्या, आयुश्यवान जाल्या. अशी जी आसा तांणी ताजी प्रोपागंडा करता की आमी कशी विशेष आसा. ह्युमन बीइंग इज सेपरेट एंटिटी with all these good qualities. But because dharma is not there, uh, these things they feel के हे जे आसा ते लायक आसा म्हणून. तुमगेल सराउंडिंग and तू wherever you are living, you may be experiencing it more there because there is a power of money. हाजे बद्दल बरें सांगिल्लें आसा. पावर मनी पावर जे आसा ते सगळं वस्तू जे आसा ते सगळं सिच्युएशन आसा ते कसं करता चेंज करता. आणि अशी जावन मनुष्य जे आसा ते कसं जाता आसा डिग्रेड जाता आसा. डिग्रेड जावन जे आसा तो मनुष्य जे आसा ते मनुष्य उरिल ना, तो हगूर हगूर जे आसा तो एक डिमनचो जाल्लो आसा. तर अशी जे आसा ते धर्माचे खरे रिलीजन कसले, खरे धर्म कसले हे जे आसा त्याचे एक व्हड क्वेश्चन मनशा मुखार येतले. आणि विंगड विंगड रिलीजियस कल्ट आसाची तांणी वरे तांगेले रिलीजन कशी चांग आसा बाकी रिलीजना किंता हे वरे सांगते आसाचे. आणि तांगेली फिलॉसॉफी तांणी सांगते आसाची. बट सनातन धर्म कसं सांगता असं ताजे वयरी कोणें लक्ष दिवेश ना. अगोर अगोर ताजे प्रभाव जे आसा ते कमी जाताले. तर सनातन धर्मान तू जे आसा ते कसं आसा एवरीबडी इज पार्ट अँड पार्सल. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी इज ममे वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन. ते प्रत्येक जीवात्मा जे आसा ते कसं आसा कृष्णाल अंश आसा आणि तो सनातन आसा. आणि तो जे आसा कृष्णा ओट्टू येवन नेहमी आनंदांत आसा. when he is with Krishna, he is full of bliss. Because he is obedience to the law of God. आणि हे जे आसा that is what is good thing which an atma can experience when केन्ना जेन्ना तो कृष्ण भावना भावित जाता तेन्ना. कारण कृष्ण भावना भावित जावचे हे जिवाले नॅचरल स्टेट ऑफ हे आसा कॉन्शियसनेस नॅचरल स्टेट कसं आसा ते कृष्णाल अंश आसा आणि कृष्ण ओटू ते अंश जे आसा ते आनंदीत आसा. जस्ट लायक वी हॅव हँड आमकां कशी एक हात आसा. ते हात जोपर्यंत बॉडी कनेक्टेड आसा ते आनंदीत आसा आणि बॉडीन सांगील त्या प्रमाणे तो कार्य करता हात. पण तेच हात कट्ट जाल्यार ताजगेले अस्तित्व नष्ट जाता. मीन्स इट विल नॉट बी जॉयफुल, इट विल नॉट बी सर्विंग द बॉडी. इट विल बी इंडिपेंडंट एंटिटी. तो तांतू फर्स्ट हे सांगले म्हळ्यार सत्य ट्रुथफुलनेस. ह्या श्लोकांत ट्रुथफुलनेस जे आसा ते सत्य जे आसा ते कसं जातले
हगूर हगूर कमी जातात. आता कोर्टान तू राबिल नंतर अशी असं की कोर्टान तू तुमगेले टर्न आयला ना रे तुमक हे सांगताच तानी त्या टायमार आम्ही गीतेर हात धरून सांगता की जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. अशी गीतेर हात धरून सांगका पडता की हांव जे पण सांगतलो ते हांव सत्य सांगतलो. म्हळ्यार हे अशी ना की मनुष्य ते कोर्टान तू राबले रे सत्य उलयतलो, पण हे अशी सांगून तो सांगता डिक्लेअर करता की आफ्टर दिस प्रॉमिस आय विल स्पीक ट्रूथ. तेन्ना सत्य जे असं ते कसं असं चड करून मनुष्य जे असं ते स्वता स्वार्था खातीर एवरी टाइम कसं असत्य हे करतलो. असत्य सांगून तो धन जम करतलो नाल्यार पोझिशन ग्रॅब करतलो. तागेले आजूबाजून अशी लायक फॉलोअर्स क्रिएट करतलो. काय ना काय पुणी हे काम घेऊन तो कसं करतलो असत्य त्याचे सपोर्ट घेऊन तो विंगड विंगड कार्य करतलो आणि अशी लोकांक दाखवून दितलो की हांव पळय कितले सत्य आसा, हांव कितले लायक काम करता अशी. तर हे एक मनशाले एक अशी स्वभाव जातलो. तागेले सत्य जे आसा ते उलोवचे जे आसा ते कमी जाताले. कडेरी क्षमा क्षमा म्हळ्यार टॉलरन्स नाल्यार फॉरगिवनेस. हे क्षमा जे आसा ते बरे हगूर हगूर जे आसा कमी जाता आसा. ताजे कारण मनुष्य जे आसा ताका मनांत जे आसा मस्त कसं आसा एनवी आसा, तिरस्कार आसा. आणि ते हे जे तिरस्कार आसा ते अशी सांगताच की मनाक जे आसा ते कसं करता हे करता क्रोध हाडता. त्या मना द्वेष निर्माण करता आणि मस्त मिस स्मॉल माइंडेडनेस अशी मनुष्य जे आसा ते जातालो. ताजे निमित्त तो स्वता बद्दल विचार करतलो, दुसऱ्या बद्दल कमी विचार करता. त्यामुळे जे असं ते तागेले दुसऱ्या बद्दल हे ना भावना ना टॉलरेट करच्या ताका जायना. तर देर इज नो क्षमा इन हिम, बट तो कसं करतलो स्वतः बद्दल जे असं ते चड विचार करतो. तशीच ही दया दया वरी असं ते कशी आम्ही पळयताची मनुष्य जे आसा ते बाकीचे प्राणी लोकांक मानून ताजे भोजन करता. कसं खातीर इंद्रिय तृप्ती खातीर युवाचे सेन्स ग्रेटिफिकेशना खातीर. तेन्ना अशी कोणाक कशी दुसऱ्यो हाका मान खावच्यान तूं आनंद मेळटलो. पण हे कलियुगा लक्षण आसा तांतू जे आसा कारण की म्हळ्यार तो स्वता बद्दल चड विचार करता, दुसऱ्याला कोणाला पर्व करना. आणि ताजे खातीर जे आसा तागेले हृदयान तुजे आसा ते दया जे आसा कसं जाता मौन वता आणि तागेले मनांत अशी केन्ना अशी दुसऱ्या बद्दल जे आसा करुणा भाव अशी याना. कारण जो आसा तो इज नॉट थिंकिंग अबाउट वेलफेअर ऑफ अदर्स. दुसऱ्या बद्दल जे आसा तो केन्ना विचार करना. तो जे पण विचार करता ते स्वता खातीर विचार करना, स्वता फॅमिली खातीर विचार. आणि ताजे निमित्त मनुष्य जे आसा प्रभुपाद म्हणटा की तुमगेल कंट्रीन तू बिग बिग स्लॉटर हाऊसेस आसा आणि तुमगेल स्लॉटर हाऊसान तू तुम्ही कसं करताची ते एनिमल आसा तांकां ब्रुटल किलिंग करतात. तांकां म्हळ्यार तुमगेल मना अशी कसले दय येना, तुम्ही तांकां मान घालतात. मान घालून जे आसा तांगेल मांस जे आसा ते तुम्ही खाताचे. आणि हाजेचे एक्सटेन्शन जे आसा
ते बाकीचे वरे पदार्थ असं ताजे वरे भक्षण करताल तो सेन्स ग्रॅटिफिकेशन तातूं लिकर असं ड्रग्स असं टोबॅको असं बाकीचे नाशिले नाकाशिले कार्य जे असं तो स्वता स्वार्था खातीर करत असं ताजे निमित्त दिस मर्सी दया हे बरे जे असं ते कमी जाते असं आणि हे अशी कार्य करता असं ते कसं असं दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव्ह प्रॅक्टिसेस हे जे असं कार्य करते असं ते स्वतःले तागेले डिस्ट्रक्शन चालू असं आणि ताजे निमित्त तागेले आयु तागेले हे जे असं आयुष्य असं त्या बरे बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स तागेले आयुष्य बरे असं ते कमी जाताले हं. आणि अशी सांगले की मॉडर्न सायंटिस्ट असं त्यांनी अशी दाखयताची की आम्ही आमगेले सायन्स रे प्रगती करून स्टॅटिस्टिक्स वरे दाखयताची की आम्ही कशी ॲव्हरेज ड्युरेशन ऑफ लाईफ आमगेले वाडतेसच बिकॉज वी हॅव so many preventive medicines and so many preventive no disease to prevent diseases. There so many therapies, so many operations we do, and because of that we will be able to survive people, those who are about to die. पण तशी पळयल्या रे अशी सांगिल्लें आसा की अगूर अगूर जे आसा ते मनशाले आयुष्य जे आसा एट द एट द एंड ऑफ द कलियुगा इट विल गेट आतां जे आसा ते कसं आसा आमगेले पयलेच्यान तूं अरावंड 100 आशिल्ले आतां 70-80 अशी आसा आणि थोडे वर्सान आणि कमी जावन 50 वर्सां जातले आणि एट द एंड ऑफ कलियुगा अशी सांगिल्लें आसा की वेन a person will live for 25 years, he will be considered as a long living person. He will be considered as a fortunate person. त्यांना ड्युरेशन ऑफ लाईफ त्यावरे कसं जातले अगोर अगोर जे आसा ते कमी जातले ताजी आणि एक अशी सांगिल्लें आसा की बलम बॉडीली स्ट्रेंथ जे आसा त्या मनशाल शक्ती जी आसा त्या वरे जे आसा ते कसं जाता क्षीण जाता आसा आमी पळयताची गांवांत तूं कितले गाद्यान तूं कितले काम करताची जन आणि पहिले पहिले काळाचे जन जे आसा पहिले जनरेशन जे आसा तांणी मस्त काम करता आशिल्ले मस्त मेहनत करता आशिल्ले आणि मस्त मेहनत करून तांगेल बॉडी बरे फिट आशिल्ले आणि त्यांनी जे असं ते बॉडीली देवर व्हेरी स्ट्रॉंग पण आता आम्ही पळयताची पीपल आर मुव्हिंग टुवर्ड्स सिटीज आणि सिटीजान तूं आयले नंतर सिटीजान तूं लायफस्टायल अशी आसा की मनशाले एक्सरसाइज जायना सांग खावच्या ताका मेळना विच इज न्यूट्रिशियस फूड अशी काही ताका जे आसा ते साध्य जायना करच्याक बिकॉज कलियुगा इज प्रोग्रेसिंग आणि ताजे निमित्त ते वस्तू जे आसा ते कसं करता कंटॅमिनेटेड हे जे आसा अन्न ते खाते आसा आणि ताजे निमित्त जे आसा तागेले कसं जाता शरिराची जे स्ट्रेंथ आसा ते हगूर हगूर कमी जाते आसा आता आमी पळयताची लोक जे आसा मस्त एनवायरमेंटान मस्त प्रभावित जाल्याचे मस्त कडे रे आता तुमगेल्यान तूं पळयलें रे आउटसायड टेम्परेचर इज अराउंड 45 48 50 ताजे निमित्त यू आर नॉट एबल टू फ्रीली इझिली रोम इन द सिटी तुमकां जे आसा ते एसी कारान तूं वचका आणि एसी एनवायरमेंटान तूं रावका
So you have to create your own environment, which is not natural. And when you are not in natural environment, then it will have effect on your body. सो तुमगेल जे नॅचरल एनवायरमेंटान तूं राबून जे बॉडीची स्ट्रेंथ आसा ते अशी आर्टिफिशियल एनवायरमेंटान तूं राबून ते स्ट्रेंथ जे आसा ते कसं जातलें कमी जातलें. ताजे निमित्त आमी पळयताची मस्त जनांक अस्थमा आसा आनी विंगड विंगड ब्लड प्रेशर डायबिटीस अशी विंगड विंगड हे जे आसा डिजीज आसा ते डिसीज अटॅक करता आसा बॉडीक आणि आमगे बॉडीची स्ट्रेंथ आसा ते स्ट्रेंथ जे आसा ते हागून लागून डिमिनिश जाता आसा. आणि सर्वांत व्हड म्हळ्यार विच एवरीबडी विल एग्री इज दॅट स्मृती आमगेल मेमरी. आमगेल मेमरी जी आसा स्मृती जी आसा ते हगूर हगूर कमी जाता आसा. कमी कशी जाता आसा आमगेले गॅजेट आसा आमगेले गॅजेट आसा तेच आमगेले ब्रेन जाल्या. आमगेले गॅजेटान तूं सगळे आमी स्टोर करून दवरल्या आणि कसले जाल्यार आमी गॅजेटान पळयताचे आमगेले मोबायलान पळयताचे आणि हे गॅजेट अशें आसा तातूंत सगळें आसा. तुमकां भागवतम आसा भगवद्गीता आसा नाजाल्यार खंयचे सिटीचे मॅप आसा खंयचे टायमार खंय फ्लायट आसा बुलेट ट्रेन खंय आसा सगळें 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 जें आसा वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर लिव्हिंग लिव्हिंगाचे हेल्प घेवच्याक खंयचे वस्तू अगर तुमकां जावका जाल्यार हे गॅजेटान तूं आमी पळयताचे. ताजे निमित्त आमगेले ब्रेन आसा ते केन्ना अशी विचार करना. ब्रेन जे आसा कसं करता ब्रेन बिलकुल आमी बाजून दवरला म्हळ्यार आमके हे वरें ना इतले की आमी बेगीन विचार करका आणि कसले कोणे विचारल्यार बेगीन विचार करून सांगका अशी जे आसा ते कसं जाता ते आमगेले गॅजेटा निमित्त आमी तितले वरें करचे साध्य जायना. तेन्ना स्मृती जे आसा ते मनशाल जे आसा ते हगूर हगूर ताजे निमित्त जे आसा ते कमी जाते आसा. आणि इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा त्या वरें आमकां जे आसा कसं जाता आमी खंय पुणी बरोवन दवरता आमगेले इतले मना मायंडांत वरें ना आमी कसो हे करता म्हणून. पण सगळी वस्तू आसा ते आमकां कसं करता बरोवन दवरता आणि बरोवन दवरून ताका रिफर करता ते कसं आसा म्हणून सांगच्याक. तेन्ना अशी जी आसा ते स्मृती जे आसा त्या वरें जे आसा ते आमगेले कसं जाल्या कमी जाल्या. ताजे नंतर मेन म्हळ्यार वेल्थ. आता वेल्थ आसा एंटायर वर्ल्ड फुल जे ह्युमन सोसायटी आसा तांगेल एक लक्ष आसा. कसं लक्ष आसा त्या म्हळ्यार हांव कशी चड दुड्ड कमोवन म्हगेल बँक बॅलन्स वाडवयता. हाजी कारण कसं जाल्या कारण वेल्थ जे आसा जे हे लक्ष्मी जे आसा ते लक्ष्मी जे आसा ते कलियुगान तूं त्याची लोकल पोजिशन डिसायड करचे प्रमाण जाताले. तेन्ना मनुष्य जे आसा तो हुशार आस की ना तागेल्या कसं गुण आस की ना तागेले मन लायक आस की ना मनान भारी लायक आसा पण तागेलाग समज दुड्ड ना तर जो आसा तो मनुष्य जे आसा ताका कोणेय निमगनाशी. कारण सगळें जे आसा कोणाल्या जास्त दुड्ड आसा धन आसा पावर आसा प्रेस्टीज आसा हे सगळे पावर प्रेस्टीज नाल्यार एनवायरमेंट आजूबाजून सराउंडिंग एनवायरमेंट हे क्रिएट करचे
साधन त्या म्हळ्यार कसले धन. त्यांना आता अशी परिस्थिती आयल्या की म्हळ्यार कोणा लागी धन असं तो मनुष्य जे असं ते धनाचे सामर्थ्यारी ताजी शक्तीरी कसले करेत अशी जे असं हे कलियुगाचे कंडिशन असा. आणि ताजी निमित्त मनशा लागी कसं चांग क्वालिटी असं की ना हे जे असं ते कसले कोणाक दिसून येवेच ना. आणि कोणाले कसले जज करचे जाल्यार तागेले कितले धन असं कितले तागेले परचेसिंग पावर असं ते जे असं त्याची जे असं ते लोक पळयतले. कारण कलियुगांतू ते धनच हे एक साधन झालेलं असं. आता धनाच्या बद्दल मस्त कस उलोवयत त्या कशी म्हळ्यार आजकाल कोणाक लग्न करचे जाल्यार तागेले कितलं धन असं ते पळयताचे. खंयचे जॉब सिलेक्ट करचे जाल्यार खंयचे जॉब म्हाका चड सॅलरी दिता ते सिलेक्ट करतले. खंयचे सिटी रावचे जाल्यार त्या सिटीन तूं म्हाका खंयचे चड फॅसिलिटी मेळटले त्या सिटी रावतलो. खंयचे जना हांव कॉन्टॅक्ट केल्यार मिगेल कार्य जाताले. जो व्यक्ती इन्फ्लुएन्शियल असो धनवान असो तर अशी मनशा लागी लोक जे असं संबंध दवरतले तांगे लागी दोस्ती करतले तांगेले फ्रेंडशिप करतले. कारण म्हळ्यार तागेले धन असं तागे लागी इन्फ्लुएन्स असं तागे लागी पावर असं तागेले एक शक्ती असं. त्या धनाचेरी सगळं जे असं कलियुग जे असं ते आता चड म्हळ्यार धन हाजेर मस्त स्ट्रेस दिल्या कारण दॅट इज द सोर्स ऑफ ऑल कसं म्हणतात ताका पॉवर म्हणा किंवा क्वालिटीज. आणि ताजे निमित्त अशी जाले निमित्त मनशाल जे असं आयडेंटिटी जे असं ते पूर्ण चेंज झाल्या. तो मनुष्य मस्त सिनफुल असं डिसऑनेस्ट असं आणि मस्त कसले वाईट कार्य करता हे जे असं ते कोणे पळवेश ना. कसं पळयताले लोक हे पळयताले की तागेले कितले धन असं. आम्ही हे पळयताची की पॉलिटिकल एनवायरमेंटान तू विंगड विंगड कार्य जे असं ते बरे कशी करतात आणि त्या धनाचे हे घेऊन आश्रय घेऊन तांणी करतात. लायक मेजॉरिटी येवची जाल्यार कॅन्डिडेट जे असं तांणी विकत वरे घेताचे. तांणी कॅन्डिडेट विकत घेऊन तांणी मेजॉरिटी येताची आणि मेजॉरिटी आईल नंतर त्याची कसं करताची ते जे पण धन तांणी खर्च केलेलं असं त्याच कडेरी कसं करताची वसूल करताची. सो सगळं कार्य जे असं हे कार्य जे असं सगळे धन हाजे सेंटर ताजे मेन सेंटर म्हळ्यार धन हे जाल्लेलं आसा. आणि अशी जे जन असं तांकां लोक कसं करताले तांगेले लोक जे असं ते प्रशंस करताले. लोकांक अशी लोक जे असं तांगेले आजूबाजून जाव का अशी तांकां एक फिलिंग जाताले. कारण तांणी कसं करताले हांकां तशी एनवायरमेंट क्रिएट करून चांग रितीन राबची व्यवस्था करून नाल्यार तांगेले खंयचे कार्य कसं जायना जाल्यार ते धनाचे जोरारी तांणी जे असं ते कार्य करून दिताले. आणि एक ग्लॅमरस लाईफ तांकां
जगच्या मेळटले. दे विल बी एबल टू लिव्ह अ ग्लॅमरस लाईफ which is all centered around self gratification. आणि ताजे निमित्त जे आसा ते मनशाल जे आसा ते कसं जातले, मनशाल बुद्धी जे आसा ते कार्य करेच ना. तागेले नॉलेज या ताका सॅटिस्फॅक्शन, ताका पीस, these things also will get diminished. ताजे निमित्त आता कलियुगाचे जे जीव आसा तांतू आम्ही पळयले तांगेले मस्त कसं आसा, पण तांगेल हेल्थ समना, नाल्यार तांकां पीस ऑफ मायंड ना, नाल्यार तांकां कोणें निमगीत ना. अशी जे आसा, जे सत्य आसा, ते सत्य जे आसा ते कसं जातलें म्हळ्यार ताजे वयर जे फोकस जावका, ते फोकस जे आसा ते फुल्ल शिफ्ट जातले. आणि ताजे निमित्त मनशाले सगळं ऊन वरें जे आसा, इवन हॅव्हिंग एवरीथिंग, he will be no he will not be peaceful. He will be always in stress. कारण हाजे जे आसा ते सेंटर जे आसा ते कसं आसा, हे भौतीक सेंटर आसा. आणि ताजे निमित्त जे आसा कलियुग जे आसा तांतू अशी सिम्पटम्स जे आसा ते कसं जातले आमकां पळोवच्या मेळटले. आणि ताजे नंतर न्याय, जस्टीस, जस्टीस जे आसा त्या वरें कोणाक मेळना. कारण की म्हळ्यार जस्टीस दितले लोक जे आसा तांणी वरें जे आसा ते परचेस केलेले आसा. तांक वरें जे आसा धनाचे प्रभावान, ताजेर स्ट्रेंथान कसं केलेलं आसा, तांकां परचेस केलेलं आसा. ताजे निमित्त मनशाक जस्टीस जावपा जाल्यार जस्टीस वरें सम मेळेच ना. ताजे निमित्त मनुष्य जे आसा कसो जातलो, हे डिस्ट्रेसफुल उरतलो. तेन्ना लॉ आसा, पण लॉक अबायड करतले जे आसा ते जन जे आसा ते कमी जाताले. आणि जस्टीस जे जावका ते केन्ना केन्ना मेळटले, केन्ना केन्ना जे आसा ते मेळेच ना, डिपेंडींग ऑन द एनवायरमेंट. आणि एक म्हळ्यार धर्म, धर्म जे आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें की धर्म जे आसा त्या वरें कमी जाताले. तांतू जे आसा धर्म म्हळ्यार कसले, एक तर यू आर स्पिरीट सोल. इन ऑर्डर वन हॅज टू अंडरस्टँड आमी जे आसा ते पार्ट अँड पार्सल आसा, आणि आमी स्पिरीट सोल आसा, कृष्णाल पार्ट आसा. आणि आमगेले धर्म जे आसा ते कृष्णाक सर्व करचे आसा. पण जे आसा कसं जातलें, ते हगूर हगूर जे आसा ते जन जे आसा हे जे आसा ते विसरतले. आणि जशी कली ताजी प्रभाव मुखार मुखार वतलो तेन्ना हे कलीचे जे एजंट आसा, जे अशी दाखयत आसा की हाऊ दे आर धनवान, दे आर स्ट्रेंथ, सो माइट इज राईट अशी म्हणटाची. एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल येते क्रुडियर म्हणसे अशी नाही किती सांगतात की एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल येतात अशी याची लाईफ. माताजी, प्रभुजी. हाँ प्रभुजी, कंटिन्यू करा. सॉरी. सो माइट इज राईट हे जे आसा यू विल सी मोर इन कलियुगा. कारण जे आसा ते सत्य जे आसा जे वयर जे आसा ते प्राधान्य ना, पण बाकीचे जे आसा ते बोगस प्रोपागंडा आसा तेच जे आसा ते चड आमकां दिसून येता. आणि
नेक्स्ट हांवें तुजें असं ते अशी सांगिल्लें असं की दाम्पत्य दाम्पत्य मीन्स मेन अँड वुमन कमिंग टुगेदर. हे एक व्हड विशय आसा आयच्या दिवसाक. लायक अर्लियर टायम्स आम्म बापान सांगिल्लें जे हे पार्टनर आसा ताजे ओटू जे आसा ते लग्न करत आशिल्ले. पण आता आमी पळयताची कलयुग खरोखर प्रोग्रेस जाता आसा हे आमकां आतां दिसून येता आसा. कारण तांतू जे आसा ते आमी अशी पळयतात की अशी हांतू सांगिल्लें आसा की मॅन अँड वुमन विल लिव टुगेदर मेअरली फॉर सुपरफिशियल अट्रॅक्शन. अट्रॅक्शना निमित्त जे आसा तांणी कसं करतले एकत्र राबतले. आता एकत्र राबतले अशें सांगल्या, लग्न करतले हे वरी सांगिल्लें ना. विच वी सी इन वेस्टर्न कंट्रीज के अशी सांगिल्लें आसा की एक मनशाले धर्म जे आसा तातूंत एक धर्म अशी वरी आसा की फॅमिलीचे संगोपन करचे, फॅमिलीक मेंटेन करचे, फॅमिलीचे नीड आसा ताका सगळे नीड जे आसा ते फुलफील करचे. दिस इज ऑल्सो अ धर्म फॉर अ गृहस्थ. तेन्ना हे केन्ना जाताले देन इट इज अ धार्मिक मॅरेज. बट इन कलियुगा हे कसं जाताले हे अशी काय उरेश ना. हे मॅरेज म्हळ्यार एक बिझनेस जातालो. आतां आमी पळयताची कशी एक केस जाल्ली आसा रिसेंटली की एक बायल मनशीन हनीमुना गेले नंतर बामणाक मान घाले कस खातीर तागेले संपत्ती हे घेवची खातीर. सो मॅरेज आर हॅपनिंग with some motive, ulterior motive in order to gain something and not to follow the religious principles of coming together and having children and nurturing them in Krishna consciousness and taking them vanaprastha and peacefully leaving the body. So this is what is expected from any human being. पण हे जे आसा ते superficial attraction आशिल्ले निमित्त it has become a business. It has become a business because business अंत कसं जाता? Business अंतू you give me something and I will pay you for that whatever thing which you have given me. So in similar way, it is also business because money or fame or some other kind of motive has become focus of the marriage, and that is what is told. And womanliness or manliness हे जे आसा ते वरे कशी जज जाताले की तागेले सेक्स कॅपॅसिटी कशी आसा आणि तो कितले हे करतालो ताजे वयर जे आसा ते डिपेंड उरताले, ताजे वयर जजींग जाताले अशी सांगिल्लें आसा. आणि एक म्हळ्यार ब्राह्मणा बद्दल सांगिल्लें आसा. ब्राह्मण जे आसा ते कसं करता ते ब्रह्म जानाति ती ब्राह्मणा अशी म्हणिल्लें आसा की जो मनुष्य ब्रह्म बद्दल सगळं जाणकार आसा, देव कसो आसा, हे भौतीक जगत कसं आसा, आमी कोण आसा, आमगेले देवा वटू रिलेशन कसं आसा, हे सगळं जे आसा हाजी नॉलेज आशिल्ले जन म्हळ्यार ब्राह्मण, हू नोज एवरीथिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ. तर आईची ब्राह्मण
कोण उरताले कलियुगांतले ब्राह्मण जे प्रभुपाद म्हणटाचे की 1 सेंट थ्रेड घालिले म्हळ्यार जानवे घालिले मनुष्य जे आसा तो ब्राह्मण म्हणून ताका नेमगिताले लोक. कारण तो ताणें जानवी घाल्या म्हळ्यार तो ब्राह्मण जालो. आता त्या ब्राह्मणाचे क्वालिटी आस की ना हे कोणें पळवेश ना. तो भायल्यान दाखयतालो हांव ब्राह्मण आसा, हांव मंत्र बिंत्र उच्चारण करता आसा. तो अशी एक प्रिस्ट जे आसा ते कलियुगाचे प्रिस्ट वरे जे आसा ते मेअरली बाय हीज ड्रेस, तागेले ड्रेस कसो आसा ते पळोवन ताका प्रिस्ट म्हणून पळयताले जन अशी पळयताले शिवाय ताका कितले नॉलेज आसा ताजे बद्दल जे आसा कोणें निमगताले ना. पीपल विल नॉट सी ऑल दोज थिंग्स. ताजे नंतर मनशाले जे स्पिरिच्युअल पोजिशन आसा, मनुष्य कितले देवाल करता हे जे आसा ताजे वरे जे आसा तांतू वरे कसो आसा डिग्रेडेशन आसा. तांतू कसो आसा की मनुष्य कितले एक्सटर्नल कितले ते चांग कोण उलयता, चांग कोण प्रेझेंट करता, चांग कोण श्लोका रिसायट करता, कशी लोकां इन्फ्लुएन्स करता, कशी फॉलोवर्स करता. आजकाल हे मस्त आसा, मस्त जन जे आसा ते स्वताले बुद्धीचेरी हे अशी एक्सटर्नल जे सिंबॉल आसा ताजे हे घेवन सपोर्ट घेवन मस्त इन्स्टिट्यूशन वरे आसाचे वेर दे हॅव मेनी फॉलोवर्स बट स्पिरिच्युअलिटी इज लॅकिंग. स्पिरिच्युअलिटी जे आसा तांतू कोणाल हे करता आसाची आराधना करता आसाची ताजे बद्दल क्लॅरिटी कोणाक ना. आता कोण कोण जे आसा ते म्हणटाची गॉड इज एवरीथिंग, कोण म्हणटाची गुरु इज एवरीथिंग. But there will be very few institute who will teach you both about Guru and God. Their relationship, their connection, हे जे आसा हाजे जे सत्य आसा हे सत्य जे आसा हे स्पिरिच्युअलिस्ट कलियुगांतू हे मेन चीज आसा तेच दिवेशना लोकांक. आणि अशी जन जे आसा तांणी जे आसा स्वताक पोजिशन जे आसा ते अशी लेखताले की आमी ओड स्पिरिच्युअलिस्ट आसा. पण तशी पळयल्यार हे एक व्हड सिरियस क्वेश्चन आसा की लोकांक जे आसा एक गायडन्स दिवची कार्य गुरुल उरता न्हय. गुरून कसं करचें उरता लोकांक ही हॅज टू टेक एवरीवन टुवर्ड्स गॉड. आणि ते गॉड कॉन्शियसनेस हाडचे खातीर कसं प्रॅक्टीस करका हे गुरून जे आसा हे सांगका. पण कलियुगांत कसं जातले, कलियुगांत इट विल बी सुपरफिशियल. तुम्ही देवळा गेले थोडे देवाल थोडे केले आणि अशी कोण ऑफकोर्स तांतूवर तुमकां थोडी हे आसा देवाल केलेली पुण्य मेळटा, पण क्लॅरिटी दितले जे आसा ते कसं उरताले कमी उरताले. तर स्पिरिच्युअल पोजिशन मस्त लोक जे आसा ते घेवन बसताले पण तांणी जे आसा कितले लोकांक धार्मीक करून तांकां जे आसा तांगेले हे कसं आसा कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन कशें आसा ताजे बद्दल जे आसा तांकां नॉलेज दिवेश ना. तांकां कसं करताले इग्नोरन्सांतू दवरताले. कारण फॉलोवर जे आसा कितलो नॉलेजेबल जाले नंतर तो कसं करतालो गुरू क्वेश्चन करतालो न्हय. गुरू क्वेश्चन कोरून जे आसा गुरूक वरे हे करतालो. तर ताजे खातीर जे आसा ते अशी जे आसा इन्स्टिट्यूशन आसा ते तांगेले फॉलोवर्सांतू
इग्नोरन्सान तूं दवरताची आणि तांकां सत्य कसं आसा ताजे बद्दल जे आसा ते कोणें सांगेच ना. आणि आणि एक म्हळ्यार ही हिपोक्रसी जी आसा विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेअर. भायर एक असो भितर एक असो अशी मनान तुजी असं एक भावना उरताली कलियुगाले जिवाची. ते हिपोक्रसी तो दाखयतालो. आणि मस्त हांव दुडवावालो असो, मस्त हांव होली असो, हांव मस्त लायक क्वालिटी असो, अशी जी आसा ते दाखोवन दितालो लोकांक, विच ही इज नॉट. ते एक हिपोक्रिट जे आसा ते अशी जावन जे आसा ते तो बिहेव करतालो. आणि जे आसा मनुष्य जे आसा ते कशी अशी चड जे आसा ते कसं करतालो स्वता वयल लक्ष जे आसा ते केंद्रीत चड दवरतालो. कारण ताका कसं आसा ताका जे आसा ते ताजे फायदे घेवचे आसा. आणि अशी प्रभुपाद म्हणटाची की हे अशी बॅड थिंग्स आसा, हे सगळे बॅड थिंग्स आसा ते व्हेरी मच दे विल बी व्हेरी मच कॉमन इन कलियुगा. आम्ही पळयताचे अगल बगल सगळे कडे पळयताचे. तातूंत कसं बॅड हॅबिट्स म्हळ्यार कसं सांगेल आसा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हॅव्हिंग इलिसिट सेक्स, गॅम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर, हे जे आसा हे कॉमन आसा कलियुगांत. हे एकदम कॉमन आसा, कॅज्युअल आसा. म्हळ्यार पहिले हांतू अशी केल्यार कोणे मस्त लोक तागेल हे करतशे तागेल बद्दल चर्चा करतशे. पण आजकाल काय कसं आसा इतले कॉमन आसा की कोणे ताजे बद्दल उलय वरनाच. इट बिकम पार्ट अँड पार्सल म्हणटा पळय तशी. तो अशी जे आसा ते कलियुगाची जे आसा ते कंडिशन आसा. आणि बिकॉज ऑफ दीस ऑल थिंग्स, बिकॉज ऑफ पॉवर ऑफ मनी or influential person, influential institution, हाजे प्रमाण जे आसा ते हगूर जे आसा ते कसं जाताले कलियुगांत जे आसा ते चड आणि चड 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 जाते उरताले. आणि लोक जे आसा ते धर्मार हे करचे जे लाईफ आसा ताका कसं करताले डिसरिस्पेक्ट करताले. तांणी म्हणटाले कसं करतस तू, चांग तुमकां देवान हे दिलें जीवन दिलें. युअर एम शुड बी यू शुड बी एन्जॉयिंग युअर लाईफ. वाय यू शुड हॅव सो मेनी रिस्ट्रिक्शन्स. अशी अशी ताका तागेल्या आजूबाजून जे जन आसा ते ताका अशी सांगताले ते तू इतले कसल्या करता. हे अशी खंय सांगल्या तेन्ना हे जे आसा हे आमगेले गुड फॉर्च्यून आसा की आमकां जे आसा सुरवातीक सांगेल आसा की इफ यू वॉन्ट टू अचीव गॉड you have to follow these principles who are agents of Kali. These are all agents of Kali, and here the agents of Kali, they are trying to pull us down away from Krishna, away from the Lord. तो आमकां कसं करचें असं म्हळ्यार आता कलियुगांतू प्रभुपादान एकदम सिंप्लिफाय करून दिल्या आमकां. चैतन्य महाप्रभू अशी म्हणटाची कृष्णान कसं सांगले सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षेश निमासुच.
कृष्णानं अर्जुना मुखारी कंडिशन घाल की तुक म्हाका शरणागत जावका, तेन्ना हांव तुगेले पाप मुक्त करता. चैतन्य महाप्रभू इज मोस्ट नेक्स्ट लेवल मर्सी. त्याने कसं सांगलंय, तू फक्त हरे कृष्ण कीर्तन कर. हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्य. कलियुगांत दुसरं कसले साधन ना, हरिनाम संकीर्तन जे असं त्याच एक साधन असं आमका ह्या कलियुगांत तुल्यान मुक्त जावच्याक आणि वापस भगवत धामा वचच्याक. त्या चैतन्य महाप्रभून सांगितलं असं आणि प्रभुपादान जे असं आमका आणि सिम्प्लिफाय करून दिल्या. त्यामुळे कसं जालें की फॉलो सर्टन रूल्स अँड रेग्युलेशन्स अँड बी हॅपी. ऍक्च्युली हे सगळं करचे आमक भले रिस्ट्रिक्शन दिसताल तांतू मस्त कसले करचे ना अशी, पण तांतू जे असं ते अशी म्हळ्यार आमक बेनिफिट चड असं. ते आमक बेनिफिट कशी बेनिफिट चड म्हळ्यार आम्ही जे असं ते कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत अशी म्हळ्या की भुक्ती मुक्ती सिद्धी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. So by practicing spirituality, by practicing Krishna consciousness, person will become more peaceful. He will not be hankering from मस्त कसं वस्तू प्राप्त करचे खातीर ताजी एंडेवर करेश ना, एंडेवर तागेल कमी करतलो आणि कसं करतलो तो फोकस जे आसा त्या कृष्ण भक्ती वयर चड फोकस दिता. त्या प्रभुपादान आमकां प्रॅक्टिकल कशी कर का हे तांगेले भक्ताले संघान तू कशी साध्य आसा हे जे आसा ते आमकां आणि एक बेनिडिक्शन प्रभुपादान दिल्या आणि ताजेची आमी जे आसा कसं करका ताजी आमी ताजी हे करका फायदे घेवका. वी हॅव टू ग्रॅब दिस अपॉर्च्युनिटी and in this life itself we have to go back home, back to Godhead. But when you see these all symptoms of Kali all around us, it will help us to become more Krishna conscious. If you categorically try to see the bad things happening because of Kali's influence, and if you will see what are the benefits I'm getting by following Krishna consciousness, definitely you will, being a good human being, you will try to follow these good principles and you will be more blissful and you will be more happy. Why? Because it is directly touching your consciousness. Krishna consciousness, Prabhupada said, is not an artificial imposition of the mind. It is the natural state of that Atma. So when you chant, when you dance, when you do kirtan, when you honor prasad, you are immediately getting connection with Lord Krishna. तर आमकां हे जे आसा ते कलीचे इन्फ्लुएन्स ताजेन मुक्ती हे करच्याक हे 4-5 वस्तू जे आसा that should be in our 24 hours. In all the way, all the day, we'll be doing one of the thing amongst all these things, whichever we have been told to do as a part of our sadhana bhakti. So we are really, really fortunate that we are able to know what is the influence of Kali and what are the agents of Kali, which has been described here. How a human being
of Kali Yuga is illusioned, and how he can come to the absolute platform of Krishna consciousness. So everything has been given by Prabhupada, and we have to just grab the opportunity, be serious, be humble, be tolerant, be merciful. All these things we have to apply in our life, and by doing all these things, we will be able to face agents of Kali. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की